गोवा 365च्या कोकणी खबरां चित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. 17 मार्च आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची पुण्यतीथ. काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मिरामारचे मनोहर पर्रीकाराची समाधीचेर वचून आर्गां ओंपली. देशाचो आदलो संरक्षण मंत्री आनी गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे तिसरे पुण्यतिथी निमतान राज्य सरकारान ताका आर्गां ओंपली. बिरेस्तारा सकाळी मिरामारच्या मनोहर पर्रीकार स्मृती स्थळार वचून दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेरांनी ताच्यो यादी जागयल्यो. पुण्यतिथीच्या खिणाक थंय मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकार आनी हेर कांय आमदार आनी पर्रीकाराचे बरे मागपी उपस्थित आसले. आज मनोहरभाई पर्रीकारांची पुण्यतिथी. तिसऱ्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांकां श्रद्धांजली दिवपाक गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव म्हज्या बरोबर आमचे सगळे आमदार, त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे, त्याच बरोबर पर्रीकार हांचे पुराय फॅमिलीतले सगळे सदस्य आनी तांचे गेले तशेंच हितचिंतक सरकारी अधिकारी सगळे श्रद्धांजली दिवपा खातीर हांगासर आयिल्ले. सदोदीत मनोहर पर्रीकर हे गोंयच्या इतिहासात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर हे याद केले वयतले. आज परत एकदां हांव गोंय सरकारच्या वतीन, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिता, आर्गां ओंपता. 3 वर्सां जाले मनोहरभाई पर्रीकार आमच्यांतल्यान वचून, बट आयजूय बी आमकां मनोहर पर्रीकारांची याद ही तेंच्यांनी केल्ल्या कामाच्या निमित्तान ही गोंयच्या लोकांच्या मुखार ही सातत्यात उरतली. विशेष करून मांडवीच्या तिसऱ्या पुला खातीर तेंची याद ही कायमची लोकांच्या काळजात उरतली. हांव वैयक्तीक म्हाज्या वतीन तांकां आर्गां ओंपता. Yeah, I basically came to pay homage to the departed soul, Mr. Manohar Parrikar. May his soul rest in peace. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. आयकपाक येनाशिल्ले दुयेंसांचेर जागृताय घडोवन हाडपा खातीर मडगांव अर्बन भलायकी केंद्रान फातोड्ड्यां वॉकाथॉन घडोवन हाडली. पळयात. जागतीक श्रवण दिसाच्या निमतान ही वॉकाथॉन घडोवन हाडिल्ली. जगभर हो श्रवण दीस मनयतात. लोकांचो ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. जांकां आयकपाक येना तांचे खातीर कसल्यो सुविधा आसात ताचेर जागृताय घडोवन हाडपाच्या हेतान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. भलायकी केंद्रांतली दोतोर प्रतीक्षा कुंकळकारान म्हायती दिली. Center Margao. Today we have all gathered over here for walkathon on the occasion of World Hearing Day. World Hearing Day is celebrated all across the world on 3rd of March, and this year's theme, as you can see, is to hear for life, listen with care. So this is just an awareness walk wherein we want to focus on all the ways in which we can prevent hearing loss. And in case if anybody is diagnosed with the same, we have all the ENTs and all the specialist doctors and all our hospitals across the state who cater to all these people, and the treatment is provided for free. So it's a request to the people out that in case anybody is having any hearing loss, maybe in the pediatric age group or adult age group, please come forward, consult your doctors and take the necessitated treatment. Students are from NSS unit of Government College of Commerce, and also this is in collaboration with the Innovative Club of Margao. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. हालींच वेंचून येयल्लो बाणावलेचो आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झी व्हिएगशान वेस्टर्न बायपासाचे विशयाक हात घातला. वेस्टर्न बायपासाचें काम परत सुरू जालां. देखून हे सुवातेर हो बायपास उड्डाण पुला वरवीं बांदचो हे लोकांची मागणेक वेन्झीन तेंको दिला. वेचून येतकच वेन्झीन बाणावले वेस्टर्न बायपास प्रकल्पाची पळोवणी केली आनी लोकांचें म्हणणें आयकून घेतलें. हो विशय सुटावो करपा खातीर लोकांनी एकठांय येवन आमदारांक तेंको दिवपाक जाय. हांव कांय दिसांनी मुख्यमंत्र्याक वचून मेळटलों आनी लोकांचें म्हणणें तांच्या मुखार मांडटलों. काम हरीत लवादान दिल्ले ऑर्डरी प्रमाण जातलें हाचीय जतनाय घेतलो. बोवाळ घातलो म्हण जायना. काम कायदेशीर मार्गानच जावंक जाय अशें वेन्झी म्हणटा. Government has to understand that development is all about saving lives. जोरी तरी तुमच्या लोकांचे जीव साल्वा करपाक तुमकां जोरी तरी मुखार सरपा जायना जाल्यार आय थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट, एंड वी आर गोइंग टू बी अ वेस्ट फॉर रिप्रेझेंटिंग पीपल. आज हांव निवडून आयले लोकां पासून जोरी तरी फाल्यां जोरी तरी 23 जर 100 years फ्लड जालो जाल्यार जोरी तर हांवूय बुडटलो हिंगा वयता आसतना, सगळे बुडटले, कसलो फायदो जालो हे 300 कोटी साल्वा करून. सो दिस इज द होल आयडिया. आज ऑफिशियल कोण आयिल्ले आनी कितें सांगलां तेंच्यांनी ऑफिशियल? आय हॅव स्पोकन टू द ई, दॅट इज मिस्टर दत्ता प्रसाद नायक, दत्ता प्रसाद कामत. ही इज द ई फॉर द national highways. So he has shared with me all the documents. See, legally they have to continue their work. The only way is we have to go legally. Pason board korpa jata, and board korun te it will give you limited time.
फाल्यां रातीको कोण येतो कामकाज चालू करता तेंगे काम चालू आसता. सो वी हॅव टू फायंड अ लीगल वे. ही हॅज सेंड हिज कॉन्ट्रॅक्टर्स हियर. आय डोंट नो द नेम, पूण ते कॉन्ट्रॅक्टर येलो आहे. सो ते येलो आहे, तेम ते डॉक्युमेंट बी दाखयले. बेस्ड ऑन दीस वी हॅव स्पोकन टू द लॉयरा कडेन उलयले आणि नाव वी वील ट्राय टू टेक दीस अहेड. ओके. सो पण आता काम स्टॉप जातले तेंगेले स्टॉप करता म्हटला की कितें सांगले सी काम तोंडान सांगून काम बंद जायना, कळना तुका, बिकॉज इट इज अ कोर्ट ऑर्डर or not a order, a statement which is come that they have to continue the work as per the NGT guidelines. NGT जे सांगलो ते भाशेन तेंगे ते कमिटीन सांगलो ते भाशेन करपा जाय म्हणून. Now only we could do is we go to the court immediately again and tell them that whatever you have said is done, but what about something called as 100 years flood that we have to look into, and we have to make sure that if you are saying that 4 boxes or 3 boxes are going to stop for 100 years, it's not going to happen. नॉट गोइंग टू हॅपन. युअर ते सगळे थोडे बांदू बुडयता तूं आनी त्या आटीन ती घरां ती बुडयतलो, सगळें बुडोवन उडयतलो. सो आय थिंक एक मनशागे डिसिजनाक लागून वी कॅनॉट रिस्क द लायव्स ऑफ द जनरेशन्स टू कम. प्रोबेबली 10 वर्सां जाय ते 15 वर्सां. सो पीपल हॅव टू अंडरस्टँड. आय वील डू माय बेस्ट once this resolution is taken by the panchayat, if they can speed it up today, and which they will do, then Kellamutri, we will try to see if we can arrange a meeting on fast track basis with the chief minister to make him understand this, and I'm sure he will understand, because finally he is here also to save lives, and 100 years flood जाल्यार सगळ्याकू जाता ते आणि सगळ्याकू भरपूर डॅमेज जाता. So if we plan for it, we can still, I think, try to do it today in order to go tomorrow. So I am new in the assembly. I've just taken my swearing yesterday. With whatever limited resources I have to reach to the CM, I will do my best so that we can go there tomorrow. He also has his plan for tomorrow. Then already plan केला तो Wednesday येतलो म्हणून slot आसपाना थिंगा. So I will do my best and request him to give us 5 minutes to understand and how we can go in the best way. Regarding this issue? Regarding this issue, yeah. Because see, we do not want the work to continue till we go back to the court and get things organized. Legally it has to be right, because High Court is monitoring the job. Okay. So from our side, we are fully giving the full support. And I think people are already here. People know this matter for a very long time. So, but this is a clear message I would like to give all of us. It is not only for Benaulim, it is for all over Goa. आज गोंयक डिस्ट्रक्शन जाता. मागीर म्हणना काय बरे MLA भितर येवन झगड नाही म्हणून. झगडपाचेर जायना सगळ्या लोकांनी इंटरेस्ट घेवपा जाय. देर आर lot of things where people have to participate today. आणि yes, good governance, good MLAs are required to motivate people. So तांकांय पावर मेळटलो. वय हा जाल्यार आमी येतली. So this we will do from our side. आमकां सिवेजीचे प्रॉब्लम आहा, सिवेज लायनीचो, तेजें सोल्युशन मांडया. वी गॉट सम प्लॅन. सांतानान कितें सजेशन दिलो आहे. सो वी वील पुट दोज सजेशन. तुमकडे सजेशन घेया, ती सजेशन घाल्या आणि लोकां जाय ते भाशेन वी वील कम अप विथ समथिंग. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फाटली कांय वर्सां चायनीज रंगान वास्कोकार होळी खेळटाले, पूण अंदू भारतीय रंगान वास्कोची धुळवड रंगपाची आसा. अंदू भुरगे जाणटे ओस्सय ओस्सय म्हणत आनी धोलार बडी मारत भौशीक शिगम्याचो घोस्त काडटले. 10 तारखेच्यान शिगमो सुरू जाला. राज्यांत 5 ते 15 दीस शिगम्याचो बोवाळ पळोवपाक मेळटा. 2 वर्सां वास्कोची भौशीक धुळवड कोविडाक लागून बंद आसली, पूण आतां कोविडाच्यो केसी उण्यो जाल्ल्यान आनी कोरोना नियंत्रणांत आशिल्ल्यान अंदू वास्को शिगम्याचे धोल वाजतना आयकपाक मेळटले. धुळवडय उमेदीन मनयतले आनी तिवूय अस्सल भारतीय रंग वापरून. आयकात वास्कोचे पसरकार कितें सांगतात ते. पोरूं कितें आशिल्लें, आमी व्यापार हाडूंक ना, कितें सांग, कोरोनाक लागून, आनी तो आशिल्लो तोच विकलेलो. पूण ह्या वर्सा कितें जालां, ते चायनाचे बंद जाल्ले आसा न्हू, आनी ह्यो इंडियन आसा सगळो माल. म्हणल्या उपरांत जंप खूब रेट, डबल टिबल रेट वाडल्या सारकी. आमी एक वस्तू जी 50 रुपयांची हाडटले न्हू, ती आतां 110 रुपया होलसेल आसा. म्हणटकीर तें तुच्छ, म्हणजे कितले आता तेजे 50,000 रुपयाचो हॉटेल थंय आतां 25,000 सुद्दां व्यापार मेळना. आनी तो 25,000चो व्यापार आतां जाता 60-70,000 रुपयाचो जाता. कितली आसा चालू आसा. कितें अजून तरी कांय ना. गिरायक मातशें समजून चालले आसा, म्हणजे गिरायक अजून हे करना आतां, परत आसा सांगलेले रेटीन प्रमाणे आसा. पळय आतां फाल्यां म्हणजे पळोवपाचें. हाचे आदीं 2-3 वर्सां जालीं कोविडाक लागून होळी जाली ना आनी तेका लागून लोकांनी धुळवडय केली ना. म्हणटकच रंग विकपी पसरकारांक गिरायकय जालें ना. अंदू मालय म्हारग जाला खंय. आयकात पसरकारांचें म्हणणें. म्हारग जाला. हरशीं आमी पोरू 60 रुपयान हाडटाले, ओन आतां 75 रुपीज किलो रामा सांगता. मागीर कसं विकताले आनी कितें करतले कांय खबर ना आमचे कडेन, जायना. आनी ओन वेपार सगळे वटेच्या भार.
आमचं पयलूच कांयच ना येपार व्हरून सगळें नेव येपार आणि चायना माल येता तुमकां चायना आमी हाडिना आतां चायना विकून फायदोय ना न्हू म्हणून चायना विकिना आणि गिरायकाचे कशें कितें रेटी बाबतीन रेट कितें आसा आतां कमी करून जाल्यार आमी घालता पूण कितें आसा ओनू सगळें माहिती 50 रुपया ओनू चड वाडयल्या तेणी सारकें आनी आमी बरें तर वेपार हाडला आमी कसलो वेपार हाडूना होळ 1-2 दीस उरल्या हय, 2 दीस. गिरायकाची तुमी अपेक्षा करता गिरायक येतले अशें तुमकां आतां पळोवपाचें आयज फाल्यां चिंतपाचें आनीक मागीर कांय ना मागीर ना जाल्यार भरून दवरपाचो आनी ओगी फुडें काडपाचो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कोरोनाच्यो केशी बऱ्योच कमी जाल्यात. सरकार खेळा स्टेडियमां परत उक्ती करपा विशीं निर्णय घेवपाचें आसा. हेचेर निर्णय घेवपा खातीर तज्ञ समितीची बसका जातली. तज्ञ समितीचो वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगलें. फाटल्या कांय म्हयन्या आदीं कोरोनाच्या केशींक ओतो येयिल्ल्यान खेळां स्टेडियमां बंद आशिल्लीं. आतां ती परत उक्ती करपाचो निर्णय सरकार घेवपाचें आसा अशी माहिती तज्ञ समितीचो वांगडी दोतोर शेखर साळकारान दिली. स्टेडियमांचेर लोक शबय घालताले देखून बरी मास्कां घालप भोव गरजेचें. तशेंच 100% क्षमते सयत स्टेडियमां उक्ती करपा परस पयलीं 50% क्षमतेन उक्ती करून स्थितीचो नियाळ घेवपाचो अशें साळकार सांगता. Tomorrow there is expert committee meeting on the decision to be taken regarding the allowing of the people to watch the football matches in the stadium. And my personal opinion is that we can allow, but maybe that they should follow the COVID appropriate behavior in terms of wearing a good mask. Because they will be shouting there and turning, tossing, and the chances are that they will cough loudly, they will speak loudly. So little bit of wearing mask is important. And instead of asking for 100%, I think they should do at least for 50% to start with. See how the things work out for next 1 or 2 weeks, or maximum 75%. But 100% occupancy, I hope there is never 100% occupancy in these matches. But still, there needs to be a little bit gap, because this is not just watching simple things. It is like you will be shouting and you will be enjoying that matches. So it will be little difficult to control your the shouting which you are doing. So that is the time when you are likely to spread. If one of them is positive, he is likely to spread to others. Though the numbers are minimum now, we are quite happy with the control of this. So I hope that everything will go all right with 75%. गोवा 365 ब्युरो. गोंयांत मातशें उश्णतेचें ल्हार उणावलां. चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. गोंयांत मार्चाचे 19 आनी 20 तारखेक कांय सुवातांनी पावसाचो शिंवर जावं येता. 17 मार्चा सावन फुडले 5 दीस नुस्तेमारी करप्यांक हवामान बदलाची कसलीच शिटकावणी ना. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोविडाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय. मेळयो परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.